केरळांतले बेहिशेबी मालमत्ता केशींत पर्रीकार सरकार बाबू कवळेकार आड जाय तशी कारवाय करना म्हणून दक्षिण गोंय भाजपांतल्यानूच आरोप जावंक लागला। बेहिशेबी प्रॉपर्टी घेतना बाबून कितलेशेच गुन्यांव केल्यात। एसीबीन ताका बेगोबेग अटक करची आनी फुडली चवकशी करची अशें केपेचे भाजपा मंडळान मागलां। बाबून प्रॉपर्टी घेतना चंद्रबाबू कवळेकार ह्या नांवान फटीचें पॅन कार्ड केलां अशें मंडळाचो उपाध्यक्ष राजीव सुकटणकार म्हणटा। बाबून आमदारकी सोडची अशेंय ताणें मागलां। चंद्रकांत कवळेकर हाणें एक 61.2 एकर जमीन केरळा घेतिल्ली आसा। 5.8 कोटी तो त्या प्रॉपर्टी ऑफिशियली घालता। अनऑफिशियली ताजो व्हॅल्यू 22.7 क्रोर्स हो एक जालो। ही प्रॉपर्टी घेता आसतना ताणें आपल्यालें नांव चंद्रबाबू कवळेकर घाल्लें आसा आनी हाचेर आनी एक पॅन कार्ड करून जे फेक पॅन कार्ड करून ही प्रॉपर्टी घेतिल्ली आसा। ही प्रॉपर्टी जी घेतल्या ती तागेल्या इलेक्शन एफिडेविटाची इलेक्शन कमिशनरा फुडें दितात, ताजेर ही प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट जाल्ली ना अशें एक 3-4 गुन्हे ह्या एकच प्रकरणांत दिसतात। तेन्ना आमची मागणी आसा की ताका जाता तितले बेगीन अरेस्ट करून बाकीच्यो चवकश्यो सुरू करच्यो, कारण जो तर भायर उरलो जाल्यार मॅनिप्युलेशन करपाची ताका एक खूब वाव मेळटलो आनी खूब जावपाची पॉसिबिलिटी आसा। ताका लोकप्रतिनिधी म्हूण रावपाचो नैतीक अधिकार ताणें गमयला, तेन्ना ताणें नैतीक जबाबदारी घेवन आपल्याल्या आमदारकीचो राजिनामो दिवचो। IDCक फ्रॉड केलो म्हणून कितलेशे पिटिशनां गोवोरमेंटाक गेल्ली हांवें, पूण हें गोवोरमेंट जाल्यार गेलें तें 1.5 वर्स जालें, पूण 1.5 वर्साक ह्या गोवोरमेंटान बाबूचेर आजून कसलें एक्शन घेतलें ना। तेन्ना आमकां अशें दिसता की हें गोवोरमेंट बाबूक मातशें बरें फावोर करता, हो बाबूचेर सॉफ्ट आहा। तेन्ना आमची सगळ्यांची एक प्रामुख्यान मागणी आहा की ह्या भागाच्या लोकांची की ताजेर ताबडतोब एक्शन जावचें। मोपा विमानतळ आयलो म्हूण दाबोळे विमानतळ कसोच बंद जावचो ना असो दावो खासदार शांताराम नायक आनी दाबोळेचो आमदार माविन गुदे नोंद केला। वास्को वाडेच्या गार्डनाचें उक्तावण करतना दोगूय उलयताले। दाबोळे विमानतळ बंद जातलो ह्यो लोकांक भंय घालपाच्यो वावड्यो अशें खासदार शांताराम म्हणटा। लोकसभेची वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान आतां सगळे जाण भायर सरल्यात आनी दाबोळेच्या नांवान राजकारण चल्लां अशें मोविन म्हणटा। लोकसभा इलेक्शन येवपाचें आसा ते पयले काय सगळे लोक मुखार सरता, कित्याक दाबोलीम एअरपोर्ट बंद जातलेल्या भाशेन आमी जाणा। दाबोलीम एअरपोर्ट एक सिव्हिलियन एअरपोर्ट जावन आसा, हो कोणूच केन्ना बंद करपाक शकना आनी हो सेंट्रली लोकेटेड एअरपोर्ट आसा। मोपा जाय काय ना, लेट फ्युचर डिसायड मोपा जाय जाल्यार आमी एक घाय करता ती घाय जावपा जायना। हांवें असेंब्लीनूय हें उलयल्लें आसा, आमी ओगीच गाय करता की बेगीन मोपा एअरपोर्ट जाय। एकदा ट्रॅफिक तरी इन्क्रीज जाले, हे ट्रॅफिक जे स्टडी सांगता जातले एक 5 वर्सांनी 7 वर्सांनी, ते उपरांत आमी पळया। कोणाक कापस्तान आसपाना एअरपोर्ट बंद करपाचो आनी एअरपोर्ट बंद करपाक जाल्यार एजिटेशनाक हांव सगळ्या मुखार आसतलो। मोविला तिकडे सांगता थंय आसतलो। केन्ना हे पळय कोण म्हणटात की एअरपोर्ट बंद जातलो म्हणून, हे सगळे बेश्टोपाची गजाली। आता मोपा जावचो का ना हे लोकांक परती विचारपा जाता। जायती गोश्टी आसात, जशें मोविन बाबान सांगलें की हायवे एक्सप्रेस जाय, ती एक्सप्रेस वे जाली जाय, फास्ट पावूंक शकतात, जायती गजाली आसात। लोकांनी जमनी घेवन कितें करपाक भानगडी करपाक केल्या काय कितें हेय चवकशी करपाक जाय। म्हणटकीर हांव स्ट्रेट अवे तें सांगना, पूण दाबोली बंद जावचो ना हें 100% आनी आमी प्रायम मिनिस्टरा कडल्यान उतर घेतलें आसा। पळोवया गोंयांतल्यो हेर वाठारांतल्यो घडामोडी। ते पंडित जवाहरलाल नेहरू हे 1-2 वेळा गोंयांत आयिल्ले। खूब मोठे प्लॅनिंग करून आनी पद्धतशीर प्लॅनिंग करून आपली स्वताची व्यक्तिशा जिवनात आनी देशाच्या जिवनात बी खुबशे मोठ्या प्रमाणात ताणें हात आसा। आमी तांचे कडेन पळयता आसतना म्हणजे पंचवार्षिक योजना ज्यो आमच्यो आसात, ज्यो आज फाटल्या जवळ जवळ 50 ते 60 वर्सां हो देशाचो प्रत्येक भाग आज इम्प्लिमेंट करतात। इवन पंचायत पातळीचेर पळय जे अमानुष्य हत्या आमच्या पक्षाच्या लिडरांची जाली आनी बेशूट जे गोळीबार जालो, ताका ह्या देशात खरें म्हणल्यार स्थान ना। हे म्हणल्यार एक ओपन स्पेस म्हणल्यार लंग्स टू ब्रीथ, कितें तरी एक सुंदरता हाडटा एक जाग्यार आनी हे गरजेची खूब गरजेचें पर्यावरण आमचें सारकें सांबाळटलें जाल्यार
म्हणून म्हाका चड खुशी जाता की हे जॉगर्स पार्क आज आमचे पूर्ण जाले म्हूण. हांव आनी 10-12 लाख खर्चून हांगा एक पयली हाय मास्क 8 लाखांचो हांव उबो करता आनी 5-6 लाखांचे जें कितें हांगा जाय तण घालून बरें लॉन करपाक किंवा आनी कसलेय तरेची ब्युटिफिकेशन ह्या गार्डनाक जाय पडटलें, ह्या जॉगिंग करपाक जाय पडटलें तें हांव दिवपाचें उतर मोविन बाबाक दिता. मोविनाक हांव येवपा जाय आशिल्लें, हांव तातूंत एमेंडमेंट काडून हांव परमिशन हाडटां. हालीं जावपा आसा ते पार्लमेंटरी इलेक्शन तातूंत कंटेस्ट करपाचें डिसिजन घेतिल्लें आसा आमी, ताजे खातीर काम करतले. The last tenure was ruling was the Congress government. When the Congress government was there, present BJP government had opposed Mopa Airport. Now when the BJP government has come, they are supporting Mopa Airport. You know, this is a political gimmick which every political party plays when they are in power. They don't want to support the Mopa Airport in the interest of the locals of the Mopa and the surrounding area. They have an interest of the imperialist and the business class people and everything. But as a South Goan people, we would support Dabolim Airport in place of Mopa Airport. इतल्यान खबरांचें उतर हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.